कोर्टान प्रतिज्ञापत्र सादर करतना तुमकां खबर नासले पावस पडपाचो आसा म्हूण आतां अचकीत पावस आयलो काय कितें असो प्रश्न काँग्रेसीन पंचायत वेंचणूक घेवपा वयल्यान भाजपा सरकाराक विचारला। 2017 वर्सा जुनाच्या 11 तारखेर वेंचणूक जाल्ली तेन्ना पावस नाशिल्लो काय कितें? सर्वोच्च न्यायालयान आरक्षणा विशीं निवाडो दिल्या उपरांत तुमच्या कडेन पुराय 1 वर्स आसलें। दर एका गजाली खातीर लोकांक कोर्टान वचचें पडलें जाल्यार सरकार जायच तरी कित्याक अशी खर टिका काँग्रेसीन केली। सो जेन्ना 29 मे 4 जून 11 जून 15 जून आणि 18 जून तेन्ना स्टेट गव्हर्नमेंटाक खबर नाशिल्लें पावस पडपा म्हणून आनी आतांच 25 तारखेक पावस आयलो तयार जालो। बरें इन 2017 इफ यू गो टू सी इलेक्शन वर हेल्ड ऑन 11th ऑफ जून। सो 2017 11 जुनाक पावस नाशिल्लो। सो हाजे वयल्यान सिद्ध जाता की हे सरकार इज अ फेलियर आणि मोर ओव्हर ओबीसीचेर एक अन्याय जाला। कित्याक सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट 4 मार्च 2021 जालो। तुमचे कडेन मोर दॅन 1 इयर आशिल्ले तुम्ही अजूनही ट्रिपल टेस्टाचेर कांयच काम चालू केल्लें ना। हे जे सरकार सध्या आसा हे लोकांक लागून ना, ह्या सरकाराच्या लोकांक लागून कांयच करपा जायना। आज लोकांक प्रत्येक गोष्टी कोर्टात वचचें पडटा, ते मागीर इलेक्शन आसूं पंचायतीचे किंवा कोविड टायमाचेर आसूं किंवा जॉब स्कॅम आसूं। सो प्रत्येक गोष्टी जर आज आमकां कोर्टा कडेन वचचें पडलें जाल्यार मागीर हें सरकार कित्याक जाय?